अशें आसूं येता की ट्रक जर आसत जाल्यार एका मनशाक 15 ट्रक घेवपा खातीर दिले आसतले. सो गव्हर्नमेंट जे दितले कंपोनंट ते कशा प्रमाणात दितले? समजा एकट्यान 15 ट्रक घेतल्या, कोणे जर 20 ट्रक घेतल्या जाल्यार कितें? Speaker sir, I will answer that because the negotiation and detailing was carried out by me specifically as a finance department's exercise. 184 कोटी कॉपरेटिव्ह बँको ज्यो आसा पळय तांचे साधारणपणे बेज आउटस्टँडींग आहा. Outstanding as on 30th/6/2014 as reflected on 30th/9 म्हणजे मागीर थोड्यांनी पे केला आसत. So 184 approximately. It is 183.79 184. They are waiving off low interest from September 12 to June 2014 of amount approximately of about 40 crores, 39.03. Credit societies outstanding will be 40 crores. The credit society ni sudda trucking ani barging dile. It is surprising to me. पण सोड आणि तांचे इंटरेस्ट विल बी 9 crores. द इंटरेस्ट पोर्शन दे आर वेविंग ऑफ. आता प्रश्न विचारलो पळय ताजे उत्तर इतलें जा की सपोज द लोन इज नॉट सेटल्ड दे विल सिंक, वेरेज इफ द लोन इज सेटल्ड दे विल फ्लोट. आनी मागीर कोणाक जर तूं इंडिविज्युअली ताज्या खातीर कितें मदत लागली जाल्यार ताजो विचार सरकार वेगळो करूंक शकता. दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द पॅकेज, इट कॅन बी पार्ट ऑफ द कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट्स इनिशिएटिव्ह. पूण हो जर इंटरेस्ट समजा जर सोडलो तांकां माफ केलो अशें धरा जाल्यार ते शक्य आसा. तांकां आयज तांकां 5,000 रुपया भरपाक ट्रकवाल्यांक शक्य ना, किंवा मशिनरीज वाले आसा तांकां 5,000 रुपया शक्य ना. ते समजा तांकां 5-6 लाख रुपया भरचे पडले जाल्यार ते खंयच्यान भरतले? स्पीकर सर, वेगवेगळ्या मनशाची वेगवेगळी स्थिती आहा. प्रत्येकाक टक्केवारी जी आसा ती पयर हांवें डिफायन केल्या, मॅक्सिमम अमावंट डिफायन केला आणि प्रत्येक हाका कितल्या प्रमाणाचेर बेनिफीट मेळटलो तो डिफायन केला. वन्स द स्कीम प्रोबेबली बाय 15th or maybe on 18th वी वील अनाउन्स द स्कीम डिटेल. त्या वेळार कोणाक पळय जमता तांच्यांनी फुडें येवचें. कोणाचें जमना कितें जाल्यार मागीर ताजो विचार मागीर केलो वतलो. पयलीं कोणाक जमता, बऱ्याच लोकांक जमता ते करपाक मेकळे, कारण दे आर गेटिंग क्वायट अ बीट ऑफ बेनिफीट. अशें जर तुमी सांगलें जाल्यार सगळेच लोक जमचे ना म्हणटले. ना जमचे ना. तुमी अशें समजा जर स्टेटमेंट येयलो जमना तेंचे आमी मागीर पळयता अशें जर समजा तुमी म्हटलें सगळेच म्हणटले जमना आपणाक म्हणटले आनी मागीर रावतले. स्पीकर सर, चुकीचे तांकां मेसेज दिवं नाका. जे कोणाक जमता पळय तांकां सबसिडी सरकार दितले, कोणाक जमना पळय तांकां सबसिडी मेळची ना. त्यामुळे जो कोण अपफ्रंट पे करता तातूंत भितर सरकारूय भितर कॉन्ट्रिब्युशन करतले. जे कॉन्ट्रिब्युशन हांवें डिक्लेअर केलें. कोणाक तें जमना ताजो विचार केलो वतलो म्हणजे हाजो अर्थ ताका बेनिफीट मेळटलो असो न्हय. ताज्या वरती कितें करपाचें तें मागीर ठरयलें वतलें. म्हणल्यार प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटाची वेगवेगळ्या बँकां कडेन नेगोशिएशन सुरू आसा. फायनान्स कॉर्पोरेशनूय नेगोशिएशनच्या मिटिंगेक आयिल्ले. हांव बाकीचे MLA आमचे नेगोशिएशनच्या मिटिंगेक तेंच्या बरोबर आशिल्ले. हे सगळे एके वटेन चालू आसा, म्हणजे नॅशनलायज बँक्यो, कॉपरेटिव्ह बँक्यो, फायनान्स सगळे जाण हो सगळो विशय चालू आसतना तेंच्यांनी कोर्टांतल्यो केसी घालपाच्यो बंद करूंक ना. ते अजुनूय सगळ्यांक वेगवेगळ्या कोर्टांनी केसी घालीत आसा. गव्हर्मेंटान इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या उपरांत सुद्दां म्हाका दिसता हेजेर परत कितें तरी तांकां मेसेज वचपाची गरज आसा, कारण तेंच्यो केसी ज्यो आसा खंय तरी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान सप्टेंबर पर्यंत टायमींग दिल्लो आसा. टील सप्टेंबर पर्यंत तांकां वेट करप हेजी अत्यंत गरज आसा. कारण बारीक जे ट्रक ओनर्स, मशीन ओनर्स ह्या उलट पक्षी ते आतां कोर्टाच्या फावटीत मारीत वचत आसा. तेजेर कितें तरी गव्हर्मेंटान आयदर कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर नाल्यार फायनान्स मिनिस्टर हांच्यांनी इंटरव्हीन करचें. स्पीकर सर, हे बेश्टे सांगून चलचें ना. कितें तरी त्या बँकांक बेश्टे सांगून उपकारचें ना. फायनान्स मिनिस्टर स्पीकर सर पायशुली फायनान्स मिनिस्टराक सांगूनी न्ही. म्हाका कितलेशेच लोक त्रास काडटा. जबाबदार नात, तांकां उत्तरां दिवनी. आमी फुडल्या प्रश्नाकडे या. श्री लवू मामलेदार. I may be permitted to ask question number 2A. 2A. Because the answer is per cyclist time. Speaker sir, खूब कडेन अशे रस्ते वाडयल्या आनी रस्त्यार जे पयलीं खांबे आशिल्ले लायटीचे ते तशे आसा. आतां एनेक्शर ए जर पळयत जाल्यार खूब कडेन दिसता वर्क इज नॉट टेकन अप ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ चार्जीस बाय PWD. स्पीकर सर, हांगा ही सगळी जागाच PWDची.
PWDच्या जागेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खांबे बसयल्या ते शिफ्टिंग करपाक परत PWD कडेनच पयशे मागता अश्यो खुबश्यो अश्यो गोष्टी आसा की एक अशा जाग्यार हाय टेन्शनाची वायर बसयल्ली आसा की ती कलवर्टाचेर आसा PWD इंजिनियरान ताका बसयलें ती शिफ्ट कर म्हणून जाल्यार तो सांगता तुमी पेमेंट करा आनी पेमेंट करा समथींग लायक 15 लाख सुमार जाता स्पीकर सर हे जागो आतां शिफ्ट करप ताणें विदावट परमिशन घेतला तुमी वेदर आमी तुजी NOC घेतल्या काय ना असो जेन्ना इंजिनियरान विचारलो क्वेश्चन ताका तो रिप्लाय कितें दिता की गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट NOCची गरज ना त्या इंजिनियरान PWDचे ताका विचारलें की गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट जाल्यार आमी पेमेंट तरी कित्याक करूं जाय स्पीकर सर ही अशी परिस्थिती जाली की हांव कोणाच्या तरी घरान रावतां आनी घर टेम्पररी भाड्याक रावतां आनी त्या घराचो मालकाक जेन्ना कितें तरी सारकें करपा जाय तेन्ना तो हांव तेजे कडेन भायर सरपाक पयशे मागता अशी तेजी परिस्थिती जाली हेजेर सरकारान कितें कारवाई करपाची ठरयल्या स्पीकर सर ऑनरेबल MLAचो जो प्रश्न आसलो ताका इन डिटेलान आन्सर दिल्ले आहा पूण तो डिटेल एकाद्रे थोडे केसीस आहा म्हाजे कडेन आन्सर आहा त्या प्रमाणे हांवें पळयलां की त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक्चुअली वी आर नॉट सपोज टू गिव कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज पूण एक ताका उत्तर क्लियर दिल्लें आहा कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक 2 कितें तरी केसीस आहा ऑल टुगेदर आमचे कडेन 126 केसीस आहा रोड वायडनींग जातात तेन्ना पोल मदीं येता आनी त्या विशयाचेर म्हाका काल म्हाज्या डिमांडाचेर उलयतना आमी ऑनरेबल MLA तेन्ना हावजान आसले क्लियर ताका आमी कितें सोल्युशन केलां तें काडलां तेजे पयली कडेन आतां अर्जंट जर कोणाचे केसीस आसात त्या विशयाचेर जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका हें केल्यार हांव तें क्लियर करून घेता स्पीकर सर हे जे चार्जीस फिक्स करता तांकां रिप्लाय दिल्लोच आसा की तेजी एरिया डिस्टन्स कितले बाकीच्यो स्टेटस पळोवन ते चार्जीस फ्रेम करता म्हणून पूण एक्झॅक्टली कशें म्हाका मातशें जाणून घेवपा जाय किंवा सभागृहात जाणून घेवं जाय की हे कशें तुमी फिक्स करता फक्त एक खांबो शिफ्ट करपाक थोडे उलयता 7,000 रुपया हांगा सुद्दां रिप्लाय दिल्लो आसता एके कडेन 7,883 रुपया आसा किंवा एकच खांबो करपाक 14,42,000 आसा हे कशें ऑनरेबल MLA जो विचारता की एक खांबो आसलो जाल्यार एक एकदां 10,000 जाता एक एकदां तेचे 20,000 जाता ताका कारण म्हणजे तो खांबो शिफ्ट करतना सायडीची प्रॉपर्टी तो खांबो शिफ्ट करतना कितल्या कडेन शिफ्ट करपा जाय बाकीचेय सगळें लागता एक एकदां थोडे एक खांब्याक म्हणून मागता किंवा एक एकदां 5 खांब्याक मागता परत ताका ट्रान्सफॉर्मर त्याचो लोड हे सगळें सुद्दां म्हणजे एक एकदां एक बिल्डर जेन्ना मागता 5-5, 6 खांबे घालून सुद्दां करचे पडटा तेन्ना परत एक ताका बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाचें आसता म्हणून एक फावटी एस्टिमेट चेंज जात आसता म्हणजे एका खांब्याक एकदां 7,000 जालो जाल्यार अशें न्हय की प्रत्येक वेळा 7,000 जातले कारण तेजें शिफ्टींग खंय आहा तें पळोवचें पडटा आनी कोणाच्या प्रॉपर्टीन आहा जाल्यार हे सगळे विशय मागीर येता ताका लागून एस्टिमेट जो केल्लो आहा तो प्रत्येक फावटी चेंज जायत आसता स्पीकर सर एनेक्शर टू एक्चुअली क्वेश्चन विचारपाक खूब कडेन अशें एक फोंड्यान एक असो खांबो आसा रस्त्याच्या मदोमद आसा आनी खूब फावटी थंय एक्सिडेंटूय जाल्ले आसा शेवटी त्या आपल्या दुकाना समोर एक्सिडेंट जावं नये म्हणून त्या दुकानवाल्यान फातर घालून तो रस्तोच आडयलो आनी नेमको एनेक्शर 2चेर त्या खांब्याचें हांगा कांयच मेन्शन केल्लें ना PWDच्या हेजे प्रमाणे 2013 17 मार्च 2013 ह्या दिसा तांणी लेटर केला इलेक्ट्रिसिटीन ताका विचारला खंय घालपाचो तो सांग म्हणून PWDन ताका बरयलां की तुमकां कन्विनियंट पळय आसा रस्त्या सायड PWDची जागा रस्त्या सायडीक खंयी घाला कन्विनियंट तुमकां जाय त्या प्रमाणे पूण तो तुमी शिफ्ट करा अशें म्हणून तांकां रिप्लाय दिला तो हेजेर मेन्शनूय ना म्हाका सांग डेट कितें सांगला तें सांग म्हाका 17 मार्च 2013 ह्या दिसा लेटर जाल्ला करस्पॉन्डन्स जाल्ला थंय पूण ताजो अजुनूय शिफ्ट जावना परत थंय एक्सिडेंट जाता एनेक्शर दिला तेतून येवंक ना तुका तें ना तेतून येवंक ना आयटम यस एक येवंक ना तो येवंक ना मेन असो तो येवंक ना ज्या खातीर हांवें क्वेश्चन विचारलेलो तो तेतून ना तो बेगीनच्या बेगीन तो शिफ्ट करचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता सर हांव तें पळयता आनी क्लियर करून घेता रोहन खंवटे स्पीकर सर पयर हो डिमांडा वाला इशू घेतिल्लो आनी सिंगल ओनर जेन्ना शिफ्टिंग मागता पोल तेन्ना ताका एज पर द न्यू जॉयंट इलेक्शन रेग्युलेशन कमिशना प्रमाणे स्वता पयशे भरचे पडटा आमचे परवरच्या वाठारांत ताणें जवळ जवळ 8 एनेक्शर्स म्हापशेचो पळय
जवळजवळ 8 एरियाज दिल्या 2012च्यान आणि पर्वरीम हायवे एज अंडरगॉन अ ह्यूज चेंज वायडनिंग वायज फ्रॉम मांडोवी सर्कल ऑनवर्ड्स. हातून खुबशे पोल रस्त्यार आयले आणि तशेंच इंटरनल रोड जे वायडनिंग जाले थंयूय आयले. हांगा एस्टिमेट आठूच दिसता, एस्टिमेट म्हणजे एस्टिमेट जावना रिक्वेस्ट फॉर एस्टिमेट्स आठूच दिसता. उरिल्ले एप्लिकेशन्स हॅव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय युअर डिपार्टमेंट. हे इश्यूजा खातीर एक्सिडेंट्स हॅव बीन रिकॉर्डेड बाय द पुलीस एवरीबडी वीच तुमकां हांवें म्हायती दिल्ली आसा. पर्वरे सारकेल्या वाठारार तुमी आतां प्रायोरिटी दितले, हायवे आसा, भितरले रोड आसा, हे शिफ्टिंग करपाक दितले आनी वेदर जे वायडनिंग जाता वायडनिंग जावच्या पयलीं तुमी करतले काय एवरी टायम वायडनिंग जावनूच जातले? म्हाका दिसता ह्या केसीक लागून स्पेशल प्रायोरिटी अशी खंय दिवपाची गरज ना. ही सारकी सिरियस केस म्हाका स्वताक खबर आहा. हांगा 129 का 127 कितें केसीस दिला. सगळ्या केसींचेर हांवें लक्ष घालपाचो केला आनी जशें गेल्या फावटी डिमांडा टायमार आमी उलोवन फुडें कितें करतले तें सांगलां. पूण फाटले केसीस आहा तांकां आमी आमच्या पद्दतीन क्लियर करपाचो बंदोबस्त करतात. आतां इतलें अर्जंट बेजीस हें इनकम्प्लीट आसा तुमचें. मातशें चॅक कर डिपार्टमेंटा कडेन. दिस इज ओनली 8 मच मोर केसीस आर देर. मातशी प्रायोरिटी दियात. ग्लेन तिकलो. सर म्हणजे एक सजेशन आसा आमचे मंत्री बाबाक की ते वायडनिंग करचे पयलीं why the poles are not shifted before the widening of the road, because खूब जाग्यार आमचे पोल सारके मोदे आसा, रोड वायडनिंग केल्ले आसा and it's very very dangerous. So why, and second thing, why don't you come without a scheme? Because some people find it very difficult to pay those fees for shifting of the poles. Panchayat वचत जाल्यार पंचायत म्हणून आपल्याकडे पयशे ना म्हणटा. And vice versa, the people who are dwelling, they have no money. So why don't you come up with a scheme where the department bear the cost of shifting of poles? ऑनरेबल एमएलए खबर ना. आमी ऑलरेडी तेचेर स्कीम तेचेर डिसिजन जाला, डिस्कशनय जाला आनी डिसायड अशें केला की हेन्सफोर्थ असले इश्यू आनी उरचे ना. हे प्रमाणे आमी केला. ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड विदिन फ्यू डेज ती स्कीमय आमी इम्प्लिमेंट करपाची तयारी चालू आहा. तयारी चालू मातशें बेगीन करचें मातशें. थँक्यू. निलेश काब्रा. Honorable Minister पयर सांगला की there is a विषय of pole shifting or widening of roads, number of electric poles shifting करपाचे विषय मांडलेलो आसा. म्हाका Honorable Minister एकूच सांगपाचें आहा की डिपॉझिटरी वर्क्स Honorable CMान प्रॉमिस केला की गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट ऑटोमॅटिक जातले. पूण म्हाजें एक Honorable Ministeraक रिक्वेस्ट आहा की हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कितें सगळ्याक ब्लेम करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. तेन्ना म्हजो एक रिक्वेस्ट आहा की तेणी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्वता इवन दो इट इज PWD रस्तो तेन्ना हो क्रायटेरिया वेदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वील देमसेल्फ टेक चार्ज म्हणजे तेणी ते स्वता आपण खंय खंय पोल आसा ते पळयतले आनी ते शिफ्ट करून मागीर ते पयशे एडजस्ट करतले. अशें कितें प्रपोजल तुमचे कडेन आसा करपाचो? म्हणजे स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आयडेंटिफाय करून पोल रस्त्यार कोण मोडचनी पयलीं आयडेंटिफाय करून ते ऑटोमॅटिकली शिफ्ट करतले असो कितें प्रपोजल आसा? हो असो प्रपोजल करतलो? ना, म्हाका दिसता अजून आमी क्लियर तेचेर कांय येवंक ना. जे हावजान आमी गेल्या फावटी उलोवन दाखयला तेचेर विचार चालू आहा, काम चालू आहा. पूण जे सोल्युशन काडूंक सोदताले ते PWD कॉन्फिडन्सान घेवनूय आमी जॉयंटली कितें तरी मिटींग घेवन ताका सोल्युशन काडपाचें केलां. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल एमएलएन सांगला तशें केल्यारय ते बरें पडटलें की आमीच आमचे डिपार्टमेंटान ते सगळे क्लियर करून घेवप आनी तेचेर हांव लक्ष घालता. प्रश्न क्रमांक 3 श्री प्रताप सिंग राणे. Speaker sir, question number 3A. 3A. Speaker sir, आन्सर कॉम्प्युटर शिटा प्रमाण उत्तर जे बरोवन दिलां की 92,560 गोरवां privately owned. Are they in cattle sheds or they are moving around all over the state? त्या भायर जे स्ट्रे कॅटल तुम्ही 7,000 दाखयल्या. स्पीकर सर, सादारणपणे प्रायवेटली ओन्ड कॅटल ज्यो आसात ह्यो गोठ्यांत दवरलेले असतात. ताची संख्या ह्या सर्वे वेळार केल्ली आसली. हो सर्वे लायफस्टॉक सेन्सस 2012 जाल्लो आनी उत्तरा प्रमाणे प्रायवेटली ओन्ड कॅटल ह्यो 92,560 आसात आनी स्ट्रे कॅटल ज्यो भोंवत असतात, रस्त्यार असतात, गांवार असतात, भोंवत असतात, लोकांक त्रास दितात, त्यो 7,362 आसात. Question number C. The plan of the government to take care of stray cattle with details thereof. Detail तुम्ही दिवंक ना, फक्त सांगला गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम 2013.